साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्या कडेन धाडिल्ल्यो आसात। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। दोन ग्रूप आसा, त्या ग्रुपांनी सांगले की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो। वेगवेगळ्या मतदारसंघांत प्रचार सुरू आसा। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या ह्या न्यूज रूम अपडेटान तुमकां येवकार। हांव गौरीश बामणकर। पुराय गोंयांत आयज कितें घडलें? लोकसभा वेंचणुके उपरांत जी उथल-पुथल चालू आसा ती गोंयांत सुद्दां राजकारण सद्याक कितें शिजता, कितें गजाली गोंयांत घडले आनी आमच्या सब एडिटरांनी खंयच्यो बातम्यो आयच्या दिसाभरा खातीर तयार केला आमी आमच्या डेस्काचेर आनी विचारया आमच्या सुशांतान खंयची बातमी केला ताका विचारया। कोकण रेल्वे कांय दिसा पयलीं एक प्रस्ताव घेवन येयल्ली आनी तो प्रस्ताव असो की जेंची थिवे म्हणा किंवा करमणी आनी मडगांव जी तेंची रेल्वे स्टेशन आसा थंय रेंट बायक आनी रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। पूण ह्या प्रस्तावाक सद्याक गोंयभरांतल्यान विरोध जाता। विरोधी पक्षांनी विरोध केल्लोच आसा, पूण जे ट्युरिस्ट मळावयले पर्यटन मळावयले जे स्टेक होल्डर आसा तांच्यांनी काल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची मंत्रालयात वचून भेट घेतली आणि ताका मेमोरंडम सबमीट केले की अशे तरेचे कोकण रेल्वेक खंयचोच हे वेवसाय सुरू करपाक दिवचो न्हू, जाणे करून जे गोंयचे थळावे वेवसायीक ह्या वेवसायाचेर नेमून आसा तांचेर हावळ येतली। मुख्यमंत्र्यान सद्याक तरी सांगला की ज्यो रेंट बायक सद्याक आसात त्योच खूब आसात, आनीक रेंट बायक नाका अशें आपूण कोकण रेल्वेचे जो MD आसा ताका सांगिल्लें आसा। अशें आसले तरी कोकण रेल्वेचो जो MD आसा तो सोमारा खंय मुख्यमंत्र्याची भेट घेतलो आनी त्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान हाचेर सविस्तर स्पश्टीकरण दिता अशें सांगिल्लें आसा। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी अशी आसा की जो गोंयांतलो एक नितीश कुमार म्हणून जाची वळख आसा तो सुदीन ढवळीकार। नितीश कुमार म्हणटा तो बिहाराचो मुख्यमंत्री, तुमकां खबरच आसतलो। सद्याक लोकसभेचे निकाला उपरांत ताका चड वेटेज येयला कित्याक NDAचो भागीदार आसा आनी ताची सिटां इल्ली आसात। भाजपा 240 मेरेन मर्यादीत उरिल्ल्या कारणान नितीश कुमार असो भाजपाक आनी नरेंद्र मोदीक पर्याय ना दाखोवन ताचें म्हत्व वाडलां। दुसरे वाटेन गोंयांत सुदीन ढवळीकाराचें म्हत्व आसा। गोंयांत मुक्ती सावन आतां मेरेन जायतीं सरकारां घडलीं, पूण जे सरकार आयले त्या सगळ्या सरकारांनी सुदीन ढवळीकार म्हणटा तो आसाच। ताका काल गोंयच्या राजकारणांत 25 वर्सां पुराय जाल्लीं आसात। ताचेर एक सविस्तर रिपोर्ट केल्लो आसा। ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो साताच्या बुलेटिनांत। सुशांतान आमकां दोन म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगल्यो, त्यो मुजरत तुमी पळया 7 PM ह्या बुलेटिनाक। आतां फुडें या समिधान खंयची बातमी केल्या ताका विचारया। बुधवारा राती चिमला जंक्शनाचेर एक भिरांकूळ अपघात घडलो। ह्या अपघातान वेगान येवपी एका ट्रकान 3 गाडयां सयत आनी एका ट्रकाक नेटान धपको दिवन थंयच्यान पळ काडलो आनी ह्या अपघातान गाडयेन आशिल्ल्या दोगांक दुखापत जाल्ल्यान तांकां GMCन उपचारा खातीर दाखल केल्यात। तशेंच दुसरी बातमी म्हणजे शेल्ड्या केपेचो 23 वर्साचो प्रकल्प देसाय हो भुरगो काल रातीच्यान बेपत्ता आशिल्लो आनी ताची इलेक्ट्रीक बायक जी आसा ती सावड्ड्या पुलाचेर सापडिल्ली। तर ताजे वयल्यान एक अंदाज आयलो की ताणें आत्महत्या केल्या आसुये म्हणून। तशेंच तो पयले दिसा कालच्यान रातीच्यान 8:30 वरांचेर नायट आउट करपाक वता म्हणून सांगून भायर सरिल्लो आनी तो परतो येवना म्हणून ताच्या घरच्यांक ताचो हुस्को जालो। पूण 2:45 वरांचेर रातचे ताणें आपल्या घरच्यांक मेसेज धाडलो की आपूण आत्महत्या करता म्हणून। अजून ताची कूड सापडूंक ना, तर ताची सोद मोहीम अजून चालू आसा। आनी तिसरी बातमी म्हणजे शिवोले वाठारांतल्या 50 वर्साचो इतिहास आशिल्ले जे सातेरीचे जे देवूळ आसा ते देवळाचो जागो एक बिल्डर हडप करपाचो प्रयत्न करता। तर हाचेर देवस्थानची जी समिती आसा ती बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा आनी तशेंच 2 दिसां पयलीं कोणे तरी थंय येवन सगळ्या झाडांची बी कत्तल केल्ली आसा, पर्यावरणाची नाशाडी केल्ली आसा। हाका लागून ते समितीचे जे वांगडी आसा ते बरेच तिडकल्ले आसा। तर अश्यो ह्यो 3 बातम्यो तुमी साताच्या बुलेटिनाक पळयात। 3 म्हत्वाच्यो बातमी आमकां समिधान सांगल्यो। आतां फुडें आमच्या बरोबर आसा ऐश्वर्याक विचारया ताणें खंयची बातमी केला।
आयज सांगो दांडा वाठारांत 2 आंब्याची झाडां अत्यंत धोकादायक स्थितीन आसा. ह्या झाडांक देखून मुखेल लायटीच्यो वायरी गेल्यान पावसान हे झाड लायटीचेर पडपाक शकता. ताका लागून दोनूय धोकादायक झाडां बेगोबेग कातरून उडोवची अशी तळाव्यांनी मागणी केला. आनी दुसरी बातमी म्हटल्यार स्विगी, झोमॅटो आनी ब्लिंकिट सारकिल्ल्या कंपनीचे डिलिव्हरी एजंटा खातीर गोंय पुलिशेच्या ट्रॅफिक सेलान प्रोजेक्ट ट्रस्ट इनिशिएटीव खाला येरादारी नेमा विशीं एका म्हयन्या खातीर ट्रेनिंग सेशन चालू केल्या. आता आमच्या बरोबर आसा संजनान खंयची बातमी केला ताका विचारूया. केंद्रीय जल शक्ती मंत्रालयान आयज परत एक फावट 6 पोस्टां खातीर म्हादय प्रवाहाच्या 6 पोस्टां खातीर वेकन्सी काडिल्ली आसा. तातूंत चेअरपर्सन, मागीर मेंबर एनवायरमेंटल इश्यूज, मागीर हायड्रोलॉजी मेंबर, मॉनिटरींग एंड रेग्युलेशन मेंबर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर फायनान्स अशे 6 पोस्टां खातीर परत एक फावट वेकन्सी काडिल्ली आसा. फाटल्या म्हयन्यान तांच्यांनी काडिल्ली, आतां परत एक फावट. आनी जे कोण इंट्रस्टेड आसा तांच्यांनी 30 दिसां भितर अर्ज करचे अशें तांच्यांनी कळीत केलां. म्हादय प्रवाह ही समिती हाका लागून म्हणजे ते वॉटर डिस्प्यूट्स आसा ती सॉर्ट आवट करपा खातीर ही समिती स्थापन केल्ली आसा. फाटल्या म्हयन्यान तांची बसका जाल्ली. आतां सद्या पळोवणी करपा खातीर गोंया वतीन अर्ज केल्लो आसा, ताचेर आतां हयकार येवपाचें आसा अशें कळीत केलां. जल शक्ती केंद्रान जी कितें नोकर भरती आयला ताचेर बातमी आमकां सांगली संजनान. आता फुडें आमच्या बरोबर आसा उत्तेजान कितें बातमी केला ताका विचारूया. मुळगांव अस्नोडे ते मुळगांव आणि आमठाणे उत्सव आणि ते मोपा हे 2 बायपास रस्त्याचे काम रोखडेच हातान घेतले म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हायती दिल्या. आणि ती दुसरी बातमी म्हळ्यार 2027 उपरांतूय गोंयांत डबल इंजीन सरकार आसतलें असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. आनी तिसरी बातमी म्हळ्यार फाल्यां 7 तारखेक सकाळीं 10 वरांचेर दिल्लीत पक्ष मुख्यालयात भाजपाची म्हत्वाची बसका जावपाची आहा. ह्या फाटभुंयेर आयज मुख्यमंत्री आनी खासदार श्रीपाद नायक दोगूय दिल्लीक वतले. ही एक म्हत्वाची बातमी. तिनूय ह्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. येस. तर आता ऐश्वर्या आसा आमच्या बरोबर. ऐश्वर्यान खंयची बातमी केला ताका विचारूया. आयची जी बातमी आसा जी विरोधी पक्ष आहा ते लोकसभेचो निकाल जाल्या उपरांत विरोधी पक्ष आहा ते आपआपले एक पॉयंट जे विचार मांडत आसा. तेंचें अशें म्हणणें आहा की मडगांव गोवा फॉरवर्डचो विजय सरदेसाय हांचें अशें म्हणटा की ती जे पयलीं जे विरोधी पक्ष आसले तितले स्ट्रॉंग नासले, पण अंदू आतांच्या एका स्ट्रॉंग विरोधी पक्ष मेळिल्ले आसा. आनी ते अशें म्हणटा की आतां येता ते इलेक्शनाक तशेंच संसदेत नरेंद्र मोदी हांकां बरे विरोधी पक्ष मेळिल्ले आसा. सो ते आतां स्ट्रॉंग जाल्लेले आसा. सो आतां इलेक्शन जातलें तेन्ना खूब स्ट्रगल करचें पडटा अशें तांचें म्हणणें आसा. ही जी बातमी आहा तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. ह्यो ज्यो आमकां सगळ्यो बातम्यो सब एडिटरांनी सांगल्यो त्यो तुमी मुजरत 7 PM ह्या बुलेटिनान पळोवपाच्यो. तर पळयत रावात गोमंतक TV. कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरीश पुरबामणकर. साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्या कडेन धाडिल्ल्यो आसात. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यू न्यूज येत असतात. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. एक ग्रूप आसा त्या ग्रुपांनी सांगलें की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघांत प्रचार सुरू आसा. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.